ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So yes, आमी खूब दिसांनी मेळटा बिकॉज हांव मातशें बरें नाशिल्लें. आय वॉज नॉट फिलींग वेल. सो हांव बोरये आयलां, बोरये म्हाज्या मागेर आयलां. सो थंय आमचें भाट आसा. सो सद्या हांव आमच्या भाटानूच आसा. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता. माडयो दिसतात, मागीर म्हणजे माड दिसतात, माडयो दिसतात. माडयो म्हणजे सुपारी ज्यो लागतात ताका माडयो म्हणटात आनी नाल्ल लागतात ताका माड म्हणटात. सो हे आमचे सुंदर भाट आसा. आतां भाटान येतगीर आमकां मातश्यो आमच्या ल्हानपणीच्यो थोड्यो गोश्टी बीन याद येवपाक लागल्या. सो आमी खूब खेळटालीं हांगा पंप आसा आमचो. तो पंपान उदक सोडटालीं, तेतून आमी खूब नाचतालीं, मस्ती करतालीं. सो अश्यो खूब गोश्टी याद येतात. सो हांवें थोडे फोटोज काडल्या सुपारीचे. मागीर हांगा आमच्या बिमला म्हणून लागतात, करमला लागता, सगळ्यांचे फोटो काडल्या. सो तुमकां हांव दाखयता आतां. सांगात म्हाका कमेंट करून की कशें आसा तें आमचें भाट. ही आमची घरा फाटल्यान न्ही खूब फुलां लागल्यात. खूब तरेतरेची फुलां लागतात. एका गोकर्णाची फुलां म्हणटात. हेजी न्ही ब्लू टी म्हणून करतात. ती हायपरटेन्शन, डायबिटीज, हार्टा खातीर खूब बरी आसता ती पिल्यार. हांव एक दीस तुमकां रेसिपी शेअर करता ब्लू टीची. ओके. आनी हे आमची भाटान वचपाची वाट. आनी हे आमचे सुंदरशे भाट. ती फुडें चलता ती मा म्हजी. ह्यो अश्यो लांब लांब माडयो आसात. मागीर पणसाचें झाड आसात, माड आसात. आनी ती वयर दिसतात ती तुमकां दिसतात ती शेंपटी सुपारीची. ऑरेंज कलरशी दिसतात ती. आनी हांगा एक माडी अशी बँड जाल्या. ती कितली लांब आसा ती पळयात तुमी. आनी ही मिरयां ही अशी जातात घोंसांनी, ग्रीन कलर. आनी ही मिरयां मागीर हेजोय प्रोसेस आसता. तो सुकोवन बीन मागीर ती मागीर यूज करतात मसाल्याक बीन. अशी न्ही वेल जाता ती मिरयांची. आनी खूब व्हडली वेल जातात. आनी ही एक हांगा मेथीची भाजी म्हणून आसा. ती हांगासर मा बीन म्हणटा ताका रामदेव बाबान काडल्या म्हणटा ही मेथी. पण ती खूब बरी लागता. हांवें खाल्ल्या ही मेथीची भाजी. आनी हें शिपटें. आनी ही करमलां. ही करमलां न्ही अशीच पयलीं ल्हान जाता, मागीर ती अशी मोठी जाता. तेजें न्ही लोणचें बीन करतात, इवन रोसानूय बीन घालतात. हें करमलाचें झाड. खूब लागल्यात करमलां. झाड करमलांचें. आनी हो ल्हानसो कावतो जाला हांगा नाल्लाचो. करमल आतां हांव खाता. आंबट लागता खावपाक, बट एक्चुली न्ही खूब बरी लागता. आनी ही हांगा बिमलां लागल्यात. अशी घोंसांनी लागतात बिमलांय बीन खावपाक बरी लागतात, बेश्टी सुद्दां. आनी ती तेजेंय बीन लोणचें करतात. म्हजें फेवरेट बिमलांचें लोणचें. आनी अशी न्ही खूब लागतात अशी. हें बिमलांचें झाड अशें घोंसांनीच लागता. ते पळोवपाक न्ही द्राक्षां कशीं दिसतात. आनी हांगा ह्यो अश्यो सुपाऱ्यो पडल्यात, पडटात सकयल. आनी ह्या सुपाऱ्यांचो शेप पळया फ्रेंड्स, काय बरो दिसता.
आणि या दशणीचो कलर पळयात, डबल कलर काय बरो सुंदर दिसता न्ही. समज कितला येता? आमचे सुंदर भाट खरेंच खूब पिसफूल दिसता, शांत दिसता, पक्ष्यांचो आवाज येता, मनाक न्ही बरें दिसता सारकें, थंड सारकें. हांगा न्ही हेबय आनीक फ्रेंड्स मिरयां लागल्यात, अशी सकलूच लागल्यात ती. आनी ही मिरयांची न्ही वेल जशी वता पळय तशी मिरयां लागता. आनी ही मिरयांची पानां ना सेम अशी खावची पानां आसता न्ही तशीच दिसतात. पळोवपाक पळय ते कशें दिसता, बारीक मिरयां. आनी आतां आमी थोड्यो सुपारी पुनोवया. आनी हें आमचें कलेक्शन सुपाऱ्यांचें. फ्रेंड्स, म्हाका आत्तां कळ्ळें की हें एक झाड आसा हांगा, दिसता तुमकां? सो हें झाड आत्तां म्हाका भावान सांगलें म्हज्या की तेका सातानाचें झाड म्हणून म्हणटात. आनी तें खंय पांय बीन दुखतात, वळटा ते तेजो काडो करून पितात खंय. सो इट्स गूड फॉर हेल्थ. सो दीस इज जस्ट ए इन्फॉर्मेशन तुमकां बारीकशें. आनी हो टर्टल पळयात, वो ल्हान आसा. हेज्या पयलीं न्ही आनी एकटो आशिल्लो, तेजें नांव हांवें निंजा दवरलेलें. तो दिलो आमी कोणाक. आतां हो आनी एकटो ल्हान आसा पळय, तो जसो न्ही आवाज दिता तसो तो पळयता मान वयर करून. तो खूब फ्रेंडली जाला आतां. आनी हें देवूळ बोरयेचें, श्री नवदुर्गा देवीचें सुंदर देवूळ. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. कितली बसल्या पळय. आनी हें आमचें काकिलें घर. मा बीन थंय करपील काडटात. थंय बीन हांगा अशीं खूब झाडां बीन जालां. हांवें तुमकां एक म्हज्या काकीक ऑलरेडी मेळयलां, तिका आमी आई म्हणटात. आनी म्हज्या आनी काकी आसात, तांकांय मेळोवपाक जाय, पण आतां ती न्ही ऑकवर्ड फील करतात. तुमी जाणा न्ही कॅमेरा फुड्यान येवपाक मातशी ती फुडें फाटीं जाता, पण सून हांव तुमकां मेळयतलें तांकां. आनी हांगा पळयात फ्रेंड्स, ल्हान माजराचीं पिलां. आनी हें समर्थाचें इन्वेन्शन, तेणें केलां हें. आनी हें ताजें स्टिकर कलेक्शन. सो ताका हांवें हें दाखोवपाक जाय आशिल्लें तुमकां सगळ्यांक. आनी हें मान जेवण केलां. आनी हें तिजें माण्यांचें कलेक्शन. फ्रेंड्स, ही ती न्ही हातान करता हे सगळे डिजायन, आनी सायडीचे मागीर ती मशिनाचेर स्टिच करता. सांगात आं कमेंट करून कशें जालां तें.
व्लॉग हांगाच सोंपयता. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ फ्रेंड्स. आनी तुमकां आवडलो आसल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा म्हज्या चॅनलाक. आनी परत मेळया आमी बेगीन. बाय.